फाटल्या दिसांनी आमी तुमकां दाखयले की पणजे जी स्मार्ट सिटी आहा त्या स्मार्ट सिटीन जे सायडीक ब्युटिफिकेशन करपाचें जे केलां तितून खंय तरी गांजाचें झाड जी झाडां लायिल्लीं तेज्या मदीं गांजाचें झाड आयलां म्हणून तेन्ना आमी स्टोरी केल्या उपरांत खंयसर तरी ANC ती हांगा येवन तेजी जे झाडाचे रोंपे आहा ते आपल्या लॅबान येयल्ले आनी तेन्ना प्रूव जाल्लें की हे खरेंच गांजाचें झाड म्हणून। ताज्या मागीर खुबश्या वाठारांनी आमकां जशें झाडां तेंच्यांनी थंय लायल्या थंय आमकां ही गांजाची जी झाडां जे रोंपे आहा ते थंयसर मेळटाले। पण आयज खंय तरी 6 म्हयन्यान परत एकदां एक गांजाचें झाड आमकां पळोवपाक मेळ्ळें। ते आसले ते ओल्ड एक्सायज बिल्डिंगे कडेन पणजे हांगा एक जशें झाडां लायल्या स्मार्ट सिटीन सायडीक बाउंड्रीचेर थंयसर हे रोंपे येयला आनी ते रोंपे तशेंच जेन्ना फाटल्या म्हयन्यान जे आमी म्हटले ते रोंपे गांजा भशेनूच ते थंयसर आसा। पण आतां पणजे पुलिसेन ते रोंपे काडून व्हेला आनी ते ANCक आतां तेंच्या लॅबान धाडटले आनी प्रूव करतले म्हणून। सो अशीं कितलींशींच झाडां ही पणजे स्मार्ट सिटीचें जें काम जाल्लें तें ब्युटिफिकेशना काम जाल्लें त्या टायमार ही थंयसर लायला काय कोणे केला हें आजून प्रूव जावंक ना। जशी अपडेट तुमच्या कडेन आमी घेवन येत रे तो पर्यंत पळयत राहा प्रुडंट मिडिया।